भारताचो पश्चिमी भाग परदेशी हल्लेखोरांसय झूज दित आशिल्लो. परकी राजवटींनी वेगवेगळे जागे हस्तगत केल्ले आणि लोकांचेर कर लादून तांचेर अत्याचार करपाक लागले. लोकांक खंयच्याच प्रकारचे फाटबळ नाशिल्ले, कारण तांचे राजे स्वता ह्या सैन्याच्या अधीन जाल्ले. गोंयचे पोरणे शार, जाका आमी आयज ओल्ड गोवा म्हणून वळखतात, ते पुरायपणान पोर्तुगेजाच्या ताब्यान गेल्ले आणि पोर्तुगेजांनी ताका आपली राजधानी म्हण जाहीर केल्ले. गोंयच्या संस्कृतायेक नष्ट करपाचे एक दुष्ट चक्र सुरू जाले. तलवारी दाखोवन शेकडो लोकांक तांच्या धर्मा समाजांतल्यान भावंडायले. बरीच पवित्र देवळां जमीनदोस्त केली, पूण लोकांक आळशिरो दिवपाक कोण येवंक ना. अशा परिस्थितीन माता जिजाबाई भोसले हांणी स्वराज्य निर्माण करपाचो फुडाकार घेतिल्लो एका शूर योद्ध्याक जन्म दिलो. छत्रपती शिवाजी महाराज. छत्रपती शिवाजी महाराजांचो राज्याभिषेक हो पुराय देशा खातीर एक आशेचो किरण आशिल्लो. गोंयच्या संस्कृतीचे परंपरेचे जतन करपा खातीर शिवाजी महाराजांचो खूब मोठो हात आसा आनी म्हणूनच तर आज शिवराज्य अभिषेक दिना दिसा हांव सगळ्या गोंयच्या गोमंतकीय जनतेक शुभेच्छा दिता. आनी आयज शिवराज्य अभिषेक दिनाच्या दिना निमित्तान आमी ल्हानशी चित्रफीत काडल्या ते लोकार्पण करता. छत्रपतींची कीर्त पुराय देशभर फाकिल्ली आणि सगळ्या हिंदू राजांनी आणि तांच्या वाठारांनी तांचे शौर्य आपणायल्ले. पूण ही कीर्त मोगल सम्राट औरंगजेबाच्या दोळ्याक तोपूंक लागिल्ली. शिवाजी राजे औरंगजेबा मुखार मान बागयना म्हणून औरंगजेबान तांकां आग्रा किल्ल्यात नजर कैदेन दवरले. पण महाराजान ताका अशा प्रकारान हुलकायले की तो हात सोळतच उरलो. आग्र्याची बंदी तोडून छत्रपती थेट राजगडार परतले आणि जेन्ना ते थंय आयले तेन्ना तांकां मेळिल्ल्या खबरेन तांचे रक्त उकळूंक लागले. कर पद्धती सर्वसामान्यांच्या हिताची आशिल्ली, पण कुडाळ, पेडण्यां, दिवचल, मणेरी, सत्तरी हांगचे कांय जमीनदार कर घेवच्या नांवाखाली लोकांक लुटताले. जेन्ना ह्या जमीनदाराक कळ्ळें की छत्रपतीक तांचो गुन्यांव कळ्ळा, तेन्ना तांणी जमीन आणि राज्याचो विश्वासघात करून बार्देसान वचून पोर्तुगीजां कडल्यान आलाशिरो घेतलो. पोर्तुगीजांनी केल्ले अत्याचार छत्रपती कडल्यान लिपून उरूंक ना. देवळां आणि घरां जळप, तलवारी दाखोवन धर्म परिवर्तन, जेन्ना जेन्ना तांकां अशी म्हायती मेळटाली तेन्ना छत्रपती महाराज दुख्खी आणि थरभितर जाताले. ह्या खातीर ते पोर्तुगीजांक धडो शिकोवपाची एक संद सोदताले. ह्या गद्दार जमीनदारांनी पोर्तुगीजां कडेन आळशिरो घेवन जशे काय ती संद एखाद्या ताटान सजोवन छत्रपतींक दिली. सप्टेंबर 1667 फिरंगी राज्यपाल कॉन दिसा विन्सेंट हांणी हिंदू खातीर एक जाहीरनामा काढलो. जर तुमकां बार्देशांत रावपाचें आसा जाल्यार तुमी तुमचो धर्म सोडून दिवचो, ना जाल्यार ख्यास्त भोगपाक तयार रावचे. स्वराज्य पुजपी छत्रपती शिवाजींक हे खंयच्याच किमतीर मान्य नाशिल्ले. छत्रपतींनी बार्देशीच्या कोलवाळ किल्ल्यात 1000 घोडेस्वार आणि तांच्या वांगडा 5000 सैनिकां सयत हल्लो केलो. कोलवाळ किल्लो एका काळार खूपच व्हडलो आशिल्लो. कोलवाळ किल्ल्यार भयंकर लढाई जाली, जाचो परिणाम असो जालो की पोर्तुगीज 3 दिसात शरण आयले. फिरंग्यांनी हार पत्करली आणि छत्रपतींच्यो अटी मान्य केल्यो. पहिल्याच फावट
एखाद्या भारतीय राजान पुर्तुगीजांचेर हल्लो करून पराभव केल्लो. सरभोवतणी विशाल विटांनी तटबंदी आशिल्लो हो किल्लो मराठा थी साम्राज्याच्या गोंयांतल्या विजयाचो पयलो पावंडो आशिल्लो. या उपरांत महाराजांनी दिवचले वाटेन पावलां घालपाक सुरवात केली. पोर्तुगीजांनी गोंयच्या फामाद सप्तकोटेश्वर देऊळ उद्ध्वस्त केल्याचे तांकां समजले. गोंयच्या संस्कृती आणि वैभवाचे एक महान अशे प्रतीक, एक व्हड राजवंश कदंब राजाचे कुलदैवत आशिल्ले हे देऊळ एके काळार दिवाडी बेटार आशिल्ले. दिवचलकारांनी महाराजाक सांगले की कांय गांवकाऱ्यांनी मेळून शिवलिंग वाटायला आणि दिवाडी गावच्या पलतडचो नार्वे ह्या गावान एका ल्हान गुफेत ही मूर्त सांभाळून दवरल्या आणि आजूय ताजी पूजा अर्चा करतात. तेन्नाच छत्रपती शिवाजींनी सप्तकोटेश्वराचे देऊळ परत बांदपाचो सोपूत घेतलो आणि गोंयची पुनर्बांधणी आता सुरू जातली अशें थारायले. 1668 पारंपारीक गोमंतक पद्धतीन स्थापित हे देऊळ गोंयच्या भूतकाळाचो आणि शिवाजी महाराजांच्या विश्वासाची गवाय गायता. बेतूर हांगा फिरंग्यांच्या सामकार तांणी एक भव्य आणि विशाल असो किल्लो बांधून घेतलो. जशे स्वता दुस्मानाच्या नदरेक नदर मेळोन म्हणटा, ताक आसात जाल्यार सरात फुडें. बेतूल हो दर्या देगेर आशिल्लो एक ल्हान गांव, जंय साळ नदी दर्याक मेळटा. ह्याच साळ नदयेच्या देगेर शिवाजी महाराजांच्या प्रसिद्ध बेतूल किल्ल्या वेल्यान चारूय दिको सारक्यो दिसतात. अशा प्रमाण छत्रपती शिवाजी महाराजांनी हाची खात्री केली की पुर्तुगीजांक तांचे साम्राज्य वाडोवपा खातीर खंयचीच संद मेळची ना. स्वराज्याचे मानचिन्ह भगवो ध्वज फडकायत छत्रपती शिवाजी महाराज 1680 अनंतांत विलीन जाल्ले. छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या निधनाच्या उपरांत पोर्तुगीजाक दिसलें की परत एकदां गोंयचेर आमी मोठ्या प्रमाणात साम्राज्य करपाक शकतले. पण हांगासल्यान छत्रपती संभाजी महाराजांचो नवो इतिहास गोंयांत सुरू जाल्लो आसा. बापायच्या मरणा उपरांत तांणी सिंहासनाची सुत्रां स्वीकारली जावं, पण छत्रपती संभाजी हांणी बऱ्याच काळासान राज्य आनी युद्ध हाताळिल्ले. हो राजकुमार राजवाड्यांनी खेळनासतना झुंजा मळाचेर लढाय करून व्हड जाल्लो. बापायची शिकवण आनी आदर्श मुखार दवरून संभाजी महाराजांनी अशें सैन्य उबें केले की जे जमीन, दोंगर आनी दर्या लेगीत लढाय करपाक सज्ज आशिल्ले. संभाजी राजे गोंयांत आयले तेन्ना तांणी पुर्तुगीज सैन्य आनी सगळ्या किल्ल्यांचो नियाळ घेवपाक लागले. फोंडा मुख्य गावांतलो किल्लो ताब्यात घेवपाची ही सुवर्ण संद पुर्तुगीजांक दिसली आनी तांणी ह्या किल्ल्याचेर हमलो केलो. पण संभाजी राजे ह्या युद्धाच्या धोरणांनी सुप्रवीण आशिल्ले हे तांकां खंय खबर आशिल्ले. संभाजी ल्हानशे सैन्य घेवन गडार आयले, पण पुर्तुगीजांक आव्हान दिवन संभाजी राजान आपली दिशा बदलली. ते आसपासच्या किल्ल्याच्या जंगलान गेले. फिरंग्यांक दिसले की संभाजी महाराज तांकां भिवन थंयच्यान धांवले. फिरंगी तांकां मारपा खातीर तांच्या फाटल्यान गेले, पण तांकां हे खबर नाशिल्ले की पुराय सैन्य तांची वाट पळयताले. विजयाच्या लोभान पोर्तुगीज व्हायसरॉय कोंड डी आल्वार आपल्या सैन्यासयत संभाजीन पसरयल्ल्या जाळ्यात सापडिल्लो. झुंज सुरू जाले. पोर्तुगीज सैनिक मराठ्यांच्या हातीन मरताले हे पळोवन व्हायसरॉयान ताच्या सैन्याक फाटी सरपाचो आदेश दिलो. पळून वयतल्या पोर्तुगीजांनी न्हंयेंतल्यान आपल्या राजधानी कडेन धाव घेवप चड सुरक्षीत दिसले, पूण थंय लेगीत मराठा सैन्यान परतून पोर्तुगीजांक गराडो घातलो. त्या उपरांत एका भयंकर चकमकीत संभाजीची तलवार लागून व्हायसरॉयाक भयानक दुखापत जाली. कांय निश्ठावानांच्या मदतीन तो वाटावलो, पण संभाजी महाराजांनी केल्ल्या घावांतल्यान
तो केन्नाच सावरूना आणि मराठ्यांनी पोर्तुगीजांचो पराभव केलो. पोर्तुगीजांमदी आता संभाजी महाराजांच्या नावाचो धाक तयार जाल्लो. संभाजी महाराजान पळयले की फोणेच्या गांवांत वसलेलो किल्लो युद्धा खातीर तयार नाशिल्लो. ताणे तो किल्लो सोडून फोणेच्या उच्च शिखराचेर नव्या पद्धतीन मर्दनगड नावाचो नवीन किल्लो बांदलो. आडीकडच्या शत्रूचो पराभव करपा खातीर बांदिल्ली 8 फूट रुंद भिंत आणि चारी वाटेन आशिल्ली दरी मराठ्यांचो पराक्रम आणि युद्ध कौशल्याची गवाय आसात. सांत इस्तेव किल्लो डोंगराच्या माथ्यार असलेल्या इस्तेव किल्ल्यावेल्यान पळयता जाल्यार कळटा की क्षितीज खऱ्यांनीच अनंत आसा. पोर्तुगीज बांदकाम पद्धतीचो प्रभाव ह्या किल्ल्याचेर तशेंच गोंयच्या बहुआयामी संस्कृतायेचेर स्पष्टपणान दिसून येता. 1683 नोव्हेंबरांत संभाजी महाराजांनी सांत इस्तेव किल्ल्यार हमलो केलो आणि किल्लो काबीज केलो. ह्या युद्धा उपरांत पोर्तुगीजांक कळ्ळें की संभाजी राजाकडे झूज घेवप म्हटल्यार घडये स्वताचे राज्य सुद्धा वगडावचे पडू येता. संभाजी राजे आता थांबपाचे नाशिल्ले. फुडल्याच म्हयन्यात तांणी बार्देस आणि सालसेतीचे कांय किल्ले एक एक करून ताब्यात घेतले आणि पोर्तुगेजांक पुरायपणान वेष्टण घाले. पोर्तुगेज साम्राज्यात तांची एकूच राजधानी पोरणे गोंय उरिल्ले. तांकां खबर आशिल्ले ज्या दिसा संभाजीचे पाय पोरण्या गोंयांत पडटले तेन्ना तांच्या राजवटीचो निमणो दीस आसतलो. पण संभाजी महाराजांक एका वाटेन पुर्तुगेज आणि दुसऱ्या वाटेन मुघल अशा 2 शक्ती कडेन एकाच बरोबर झुजचे पडले आणि तांचे गोंय स्वतंत्र करपाचे सपनूच उरले. 1689 औरंगजेबान संभाजी राजाक कपट करून कैद केले. कैद करून खूप आमिष दाखयले, छळ केलो. पण छत्रपती संभाजी हे आपले कर्तव्य आणि अटीचेर ठाम रावले. कसलीच हाव वेदना संभाजीक वाकोवची ना हे जेन्ना औरंगजेबाक कळून आयले तेन्ना ताणे निर्दयपणान संभाजी महाराजांची हत्या केली. छत्रपती संभाजी महाराजा उपरांत तांचो भाव राजाराम राजे हांणी मराठा साम्राज्याची सत्ता ताब्यात घेतली आणि पोर्तुगीजांक आपल्या ताणांत दवरले. फुडें छत्रपती संभाजींचो चलो छत्रपती शाहू महाराज आणि तांचे वंशज हांणी हो वारसो फुडें व्हेलो. मराठा साम्राज्या खाला गोंयचो बरोचसो प्रांत हो छत्रपती शाहू महाराजांच्या नेतृत्वा खाला आशिल्लो आणि गोंयांतल्या खूप लोकांची नेमणूक नामणेच्या उच्च पदार जाल्ली. शाहू महाराजांच्या दरबारात मंत्री आशिल्ले नारोराम रेगे हांणी महाराजां मुखार केळशी गांवचे शांतादुर्गेचे पोर्तुगीजांनी मोडिल्ले देऊळ कवळे स्थलांतरीत केला त्या देवळाची पुनर्निर्मणी जावची हो प्रस्ताव तांचे मुखार दवरलो. ह्या प्रस्तावान महाराज इतले प्रसन्न जाले की तांचे फक्त देऊळच बांदूना तर तांणी इनाम लेगीत दिले. आयज लेगीत हे देऊळ स्वराज्य आणि श्रद्धा हाच्या स्मारकाचे प्रतीक आसा. गोंयच्या गौरवशाली भूतकाळाची ही काय पानां आशिल्ली. आमच्या पूर्वजांच्या शौर्य आणि त्यागाचे वर्णन करपी अश्यो शेकडो वास्तवीक काणयो आसात. जो तांचो संघर्ष आशिल्लो तोच आयज आमचो वारसो आसा आणि आता हो इतिहास हो वारसो जतन करून दवरपाची जापसालदारकी आमची आसा, जेणे करून येवपी पिळग्यांक ताचो अभिमान जावचो. साठाव्या मुक्ती वर्सा आमी परत एकदा नव्या पिढये समोर इतिहास दवरपा खातीर छत्रपती संभाजी महाराजांचो आसतलो, छत्रपती शिवाजी महाराजांचो आसतलो आणि गोंयच्या मुक्ती संग्रामाचो इतिहास नव्या पिढये समोर दवरपाक आमी ही चित्रफीत तर दवरल्याच, बट त्याच बरोबर ताका नवीन उजाळो दिवपा खातीर मागीर किल्ले आसतले, वास्तू आसतल्यो, मंदिरां आसतलीं, ह्या सगळ्याक परत एकदा नव्यान बांदणी करपा खातीर आमचें सरकार हें कार्यरत आसतलें आणि
ह्याच वेळार म्हाका दिसता अश्यो बऱ्योचश्यो गजाली ह्यो इतिहासांत नोंद केल्यो वयतल्यो म्हणून तर ह्या 60व्या वर्साक आमी अंदू छत्रपती शिवराज्य अभिषेक दिन मनोवपाचो थारायला आनी त्याच निमित्तान छत्रपती संभाजी महाराज छत्रपती शिवाजी महाराज हांचें गोंया खातीर आशिल्लें योगदान हें लोकांक कळचें, नव्या पिळगेक कळचें म्हणून हो केल्लो प्रयत्न. जय हिंद, जय गोमंतक.